नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर येवकार। हांव गौरीश प्रभामणकर। टी टाइम बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरांपयलीं नजर मारया हेडलायन्साचेर। बेकायदेशीर बांदकामां सील करपाच्या आदेशात जावची ना सुदारणा। कायदेशीर परवाने आसल्यारूच सील काडपा खातीर करात अर्ज। खंडपीठाचो निर्देश। साकोर्डेकरांक शुद्ध उदक पिवपाक पंचायत अपयशी। थळाव्यांनी केली स्वखर्चान उदकाची सोय। 24 वरां भितर शुद्ध उदकाची सोय करूंक ना जाल्यार पंचायतीचेर घागर मोर्चा। थळाव्यांची शिटकावणी। बुधवारा फातोडेचेर मडगांवच्या सेलिब्रेशन गिफ्ट कम स्टेशनरी दुकानाक लागलो उजो। पुराय सामानाचो लासून जालो गोबर। दुकानदाराची म्हायती। वास्को टिळक मैदानांतल्या व्यायाम शाळेचे कोसळ्ळे सिलींग। सुदैवान जिवीत हानी टळ्ळी। कासरवणे 2 दुचाकी मदीं जाल्ल्या भिरांकूळ अपघातात चलयेक मरण। 24 वरां भितर दुसरो अपघात। फुडलो तपास सुरू। गोयची कोलवाळ जेल देशांतले सगळ्यात व्हडले ड्रग्स रॅकेट घर। तेलंगणा पुलिसांचे शॉकाद विधान। आनी आतां खबरो विस्तारांत। हणजूण दर्यादेगेवयल्या नो डेव्हलपमेंट क्षेत्रांतले 175 वेवसायीक बांदकामांक थकाय दिवपाक उच्च न्यायालयान न्हयकार दिला। जांचे कडेन कायदेशीर परवाने आसात तांणीच सील काडपा खातीर खंडपीठांत अर्ज करचो असो निर्देशूय उच्च न्यायालयान दिलो। दर्यादेगेवयलीं 175 बांदकामां सील करपाच्या उच्च न्यायालयाच्या आदेशा उपरांत ह्या आस्थापनांच्या धन्यांनी अर्ज करून आदेशात सुधारणा करपाची मागणी केल्ली। Court has today said that insofar as residential houses are concerned, there will not be a ceiling of those residential houses, whichever are there. As far as commercial houses or structures are concerned, they have said that those who have permissions from the Panchayat or TCP should approach the High Court, and the High Court will consider positively their cases. As far as those people who do not have these licenses from the Panchayat and the TCP, they should approach the Panchayat and the TCP, obtain the permission and come to the High Court for de-sealing. In the meanwhile, they have said that whichever are not falling in the category of residential areas or residential structures, they will be sealed, and the compliance report will be filed in the next week. बुधवारा फातोडेचेर मडगांवच्या लोयोला हायस्कुलाच्या फाटल्यान आशिल्ल्या सेलिब्रेशन गिफ्ट कम स्टेशनरी दुकानाक उजो लागिल्ल्याची घडणूक घडली। दुकानांतल्यान धुंवर येता तो पळोवन थळाव्यांनी रोखडेच दुकानदाराक कळीत केलें। उजो पालोवपी दळान येवन उजो नियंत्रणांत हाडपाचो यत्न केलो, मात घडणूक थळातर पावता म्हणसर सगळें सामान लासून गोबड जाल्ल्याचें दुकानदारान सांगलें। रातची बरी शॉपो बंद केला आणि म्हणजे मेन रेग्युलर ऑफ करना सगळे फक्त CC कॅमेरा चालू होता। आणि सकाळी म्हाका कॉल आयली 5 सुमार की स्मोक येता म्हणून। स्मोक म्हणजे आयलो धांवून शटर ओपन केले, म्हणजे पेटपा लागेल तो शटर ओपन करपी फाकलो उदक आणि लासून उडयलें। काय उरलें कंप्लीट लॉस जालो। हय 100% लॉस। कितलेशे अदमास आसतलो तुमकां लॉस? अदमास घेवपाक ना ते, कारण ते रुटीन पावत आसता हायर एमावंट। वास्को टिळक मैदानांतल्या गोंय खेळा प्राधिकरणाच्या व्यायाम शाळेचे सिलींग अचकीत कोसळ्ळे। व्यायाम शाळेत कोण नाशिल्ल्यान सुदैवान जिवीत हानी जावंक ना। व्यायाम शाळेची दुरुस्ती करतले म्हणून गोंय खेळा प्राधिकरणान आश्वासन दिल्लें, मात आजून मेरेन थंय कांयच हालचाल जावंक ना। वास्को वाठारांतल्या ही एकमेव व्यायाम शाळा आशिल्ल्यान ताची बेगोबेग दुरुस्ती करची अशी मागणी थळाव्यांनी केला। वास्को जे स्पोर्ट्स ऑथॉरिटी ऑफ गोवा यांचे जिम जे तिलक मैदाना ग्राउंडार आसा, काल त्याची सिलींग पडून खंय तरी जिम बंद उरलें। आनी जेन्ना ही काल जे सिलींग पडलें तेन्ना एक बरी गजाल की कोणूच थंय नासलेले, म्हणून कोणाक कांय जावंक ना। आतां जे हे जिम आसा, जे स्पोर्ट्स ऑथॉरिटी ऑफ गोवाचे जिम आसा, ते जिम एक जे ऑथॉरिटी आसा तेंच्यांनी खंय तरी आश्वासन दिल्लें की हे रिपेर करतले म्हणून, पूण आजुनूय खंय तरी जे हांगासले भुरगे जे जिम मारूंक येता
तेंचें म्हणणें आहा की हे रिपेर जावंकूच ना, फक्त लोक जे ऑथॉरिटीचे लोक आहा ते फक्त येतात पळयतात आनी वयतात, पूण खंय तरी ते जिमाचेर कोणूच लक्ष दिना, येतात आश्वासन दिता आनी वयता अशें तेंचें म्हणणें आसा. आतां खंय तरी वास्कोन अख्खे वास्कोन हे खंय तरी गव्हर्मेंटाचें एकूच जीम जे खंय तरी भुरगे हांगा खुबशे एथलीट्स म्हणल्यार बॉडी बिल्डींग कॉम्पिटिशनाक देंवलेले आसा, पूण आमी पळोवंक शकता की हे जिमाची हालत सारकी बिकट आसा. सो गव्हर्मेंटान हेचेर बेगींतले बेगीन लक्ष घालचें. वास्कोच्यान गोमंतक TV खातीर शुभम दिवे. बुधवारा सकाळी पेडण्या कासारवरणे वाठारांत 2 दुचाकी मदीं भिरांकूळ अपघात जालो. दोनूय दुचाकींचो समोरासमोर टक्कर जावन अपघात घडलो. ह्या अपघातांत एक्टिवा चलोवपी कळणे दोडा मार्गाची चली आगताक सोंपली, जाल्यार दुसरो दुचाकी चलोवपी तरणाटो गंभीर जखमी जाल्ल्यान ताका उपचारा खातीर हॉस्पिटलांत दाखल केला. ह्या अपघाताचो फुडलो तपास चालू आसा. गोंयांत सध्या अपघातांचे सत्र सुरूच. मंगळारा धारगळे जाल्ल्या भिरांकूळ अपघातांत सिंधुदुर्गांतले एकल्याक मरण आयिल्ले. आतां 24 वरां भितर दुसरो अपघात. बुधवारा सकाळी कासारवळणे वाठारांत 2 दुचाकी मदीं समोरासमोर टक्कर. ह्या भिरांकूळ अपघातांत एक्टिवा चलोवपी कळणे दोडामार्गाची सुजाता सातार्डेकर ह्या चलयेक आगताक मरण आयले, जाल्यार दुसरी दुचाकी चलोवपी हरमलचो फैजर फ्रांसीस मास्करेनेस हो तरणाटो गंभीर जखमी जाल्ल्यान ताका उपचारा खातीर हॉस्पिटलांत दाखल केला. ह्या अपघाताचो फुडलो तपास सुरू आसा. राष्ट्रीय महामार्ग 66 पेडणे तालुक्यांतल्या ह्या हमरस्त्याचेर जायते फावटी अपघात जाता आनी जायत्या जाणांचो बळी गेल्लो आसा. कालच ह्या राष्ट्रीय महामार्गाचेर एक दुचाकी महाराष्ट्रातलो ताका अपघात जावन तो ठार जाला. त्याच्या उपरांत आयज सकाळी मोपा एअरपोर्टा वयल्यान कामाक वचपी महाराष्ट्रातली एक चली MH07AT 1150 ह्या गाडयेंतल्यान ती कासारवाणे वाठारांत वयताली आनी सकाळी दुसऱ्या एका गाडयेक दुचाकी गाडयेचेर धडक दिवन कदाचित लोक थंय पळयताले सांगताले की ह्या चलयेन ओवरटेक केली आनी त्या दुसऱ्या एका दुचाकीचेर धडक दिली आनी चलयेची त्या गाडयेचेर इतली जबरदस्त धडक आशिल्ली. चलयेन हेल्मेट घातलेले तरी लेगीत अपघात जावन ती जागीच ठार जावपाची घटना घडलेली आसा. जायत्या वाठारांत जायत्या वेळार अपघात जातात. काही नागरिक युवक किंवा जे वाहन चालक असतात ते वाहन चालक जे वाहतुकीचे नियम असतात ते नियम पाळिनात. कांय जण जर आमी पळयले जाल्यार राष्ट्रीय महामार्गाचेर किंवा खंयच्याय रस्त्याचेर पळयले जाल्यार हेल्मेटय घालिनत ना. गोमंतक TV खातीर कासारवळणेच्यान निवृत्ती शिरोडकार. गोंयची कोलवाळ जेल देशांतले सगळ्यात व्हडले ड्रग्स रॅकेट घर. तेलंगणा पुलिसांनी शॉकात विधान केला. मजगती सायराबाद पोलीस आणि तेलंगणा ड्रग्स विरोधी पथकान गाचीबोली हांगासर स्टार हॉटेलांत चलपी रेव पार्टीचेर धाड घालून ड्रग्स रॅकेट उक्ते केले. हो ड्रग्स सप्लाय गोंयच्या कोलवाळ सेंट्रल जेलींतल्यान जाला आसपाची शक्यताय तेलंगणा पुलिसांनी उक्तायला. कोलवाळ सेंट्रल जेलीचो इतिहास तितलो बरो ना. कांय म्हयन्या पयलीं केल्ल्या धाडेन जेलगार्ड ड्रग्स घेवन सापडलो. तेज्या पयलीं जेलीन फोन व्हरतना एके बायलेक धरिल्ली. तशेंच शेकड्यांनी मोबायल सुद्धा जेलीन धाड घालून धरल्या. हाचेर उलयतना आदले बंदखणीचे महानिरीक्षक म्हणून काम करपी बॉस्को जॉर्ज म्हणटा जेलींतल्यान रॅकेट चलपाची शक्यताय न्हयकारूंक जायना. थोडी लाच दिल्यार जेलीन भितर सिम कार्ड आनी फोन हाडप सोंपें जाता आनी फोनाचेर रॅकेट चलोवपाक मेळटा. अश्यो घडणुको घडच्यो न्हय हाची खात्री प्रशासनान करपाची गरज आसा अशें ताणें सांगलें. उपरांत कोलवाळे बंदखणीचे अधीक्षक SB गांवकर हाणें जेल परिसरांत भितर फोनाचो गैरवापर आडावपा खातीर जेल परिसरांत गेटी भितर सेलफोन वापरपाचेर पुराय बंदी घातिल्ल्याचो आदेश काडिल्ल्याचें सांगलें. सायराबाद पोलीस आणि तेलंगणाच्या ड्रग्स विरोधी पथकान तेलंगणात एका हॉटेलाचेर रेड घातली आणि ड्रग्स रॅकेट उक्ते पाडले. ह्या ड्रग्स रॅकेटान त्यांच्या हातीन ड्रग्साचे 3 प्लास्टिकचे पिशव्यो, ड्रग्साक यूज जावपी कागद आणि सेलफोन गावले. तेलंगणा पोलिसांचे अशें म्हणणें आसा की ह्या ड्रग रॅकेटान जशे हाय प्रोफायल मनीस इन्वॉल्व आसा तशेंच हे रॅकेट गोंयच्या
कोळवा जेलींसून चलयले गेल्याची शक्यता त्यांनी हांगा उक्तायलेली आसा. त्यांनी अशें म्हटलां की हे जे रॅकेट आसा हे सगळे रॅकेट गोंयच्या सेंट्रल जेलींसून चलयले वयता. ह्याच धर्तीचेर गोंयचे पयले कोळवाचे महानिरीक्षक म्हणून काम केल्लेले बॉस्को जॉर्ज अशें म्हणटा की ही शक्यताय ताणें नाकारूंक ना, कारण जसो इतिहास पळयलो कोळवा जेलीचो जाल्यार कांय म्हयन्यां पयलीं कोळवा जेलीचो जेल गार्डूच ड्रग्स घेवन सांपडलेलो. तेच्या पयलीं एक महिला आसली जी चोरून मोबायल भितून व्हरतना सांपडलेली. तशेंच कितलेशेच मोबायल ह्यान पयलीं जाल्ल्या धाडीन कोळवा जेलीन आमकां मेळिल्ले दिश्टी पडला. त्याच धर्तीचेर जॉर्ज बॉस्को जे पयलींचे महानिरीक्षक आसले त्यांनी अशें म्हटलें की ही शक्यता नाकारपाक येना. कांय प्रमाणान जर लाच दिली जाल्यार त्या लाची पयशे दिले जाल्यार एक सीम कार्ड आनी मोबायल तुमी जेलीन व्हरूंक शकता आनी जेलीनसून फोना वयरसून हे रॅकेट चलयले वचूंक शकता. त्याच प्रमाण त्यांनी अशी शिफारसूय केल्ली गव्हर्मेंटाक जेन्ना ते स्वता महानिरीक्षक आसले की एक नो मोबायल झोन करचो जेलीन. त्या कारणान अशें जावचें न्हय आनी अशे घडणुको घडच्यो न्हय म्हणून प्रशासनानूय खबरदारी करची अशी शिफारस त्यांनी केल्ली. ही याद त्यांनी परत ह्या फावटी करून दिली. त्याच प्रमाण आत्ताचे जे बंद खंडीचे निरीक्षक आसा SB गांवकर हेंनी सांगलां की त्यांनी एक आदेश जारी केला की जेलीन गेट B उपरांत कसल्याच प्रकारचो फोन वापरपाक मेळचो ना. हेचें कारण म्हळ्यार जो फोनाचो मिसयूज जाता तो मिसयूज जावचो न्हू म्हणून ताणें हो आदेश जारी केला. ह्या सगळ्या हेतून परत एकदा गोंयच्या सेंट्रल जेलीचे कोळवा जेलीचे नांव फुडें येयलेलें आसा आनी परत एकदा त्याची सुरक्षा सगळ्यां फुड्यान उक्ती पडलेली आसा. तर अश्यो घडणुको घडच्यो न्हू म्हणून प्रशासनान खबरदारी घेवची. हो जॉर्ज बॉस्को यांनी जे सांगलेले ही शिफारस त्यांनी केल्ली त्या शिफारसीचेर कितलें काम जालें हे पळोवपाची गरज आसा. गोमंतका खातीर विनायक सामंत. गोंयच्या आप मजत गटांक वाऱ्यार उडोवन भायल्या एजन्सींक मध्यान आहाराचे कॉन्ट्रॅक्ट दिवपाचो गोंय सरकाराचो यत्न चालू आसा असो आरोप काँग्रेस फुडारी सावयो कुतिनोन केला. एका वटेन दक्षिण गोंयांत लोकसभा वेंचणुके खातीर भाजप पक्ष बायल उमेदवार दिवपाची आश्वासनां दिता जाल्यार दुसऱ्या वटेन मध्यान आहाराचे कॉन्ट्रॅक्ट आप मजत गटांक दिवचे बदला ते एका एजन्सीक दिवपाक सोदता. हेच आत्मनिर्भर आनी स्वयंपूर्ण गोंय काय कितें असो प्रश्न सावयो कुतिनोन उपरासला. मिड डे मील आतां सगळ्यां बरा हे बायलां दिवपाक सोदता बायली एजन्सीक. आनीक जे लोकल्स मिड डे मील तयार करताले आनी इतलीं वर्सां आपले सेल्फ हेल्प ग्रुपांतल्यान हे जे चलताले तांकां आतां वाऱ्यार उडोवपाचें सरकारान सामकें ठरयल्लें आहा. एक वाटेन म्हणटा आत्मनिर्भर आनी स्वयंपूर्ण गोंय आनी सगळें सांगतात, पूण हाजेर दाखोवन येता दिसून येता की गोंयकारांक सेन्स पडना आनी एक्सक्यूज बरें दिता की प्रोटीन सारकें मेळना भुरग्यांक आनी कसलें. पूण आमकां तरी दिसता हें प्रोटीन आनी दुसरे भाशेचें प्रोटीन कोणा तरी जाय आनी ताका लागून एक सिंगल एजन्सी भायल्यान दिली जाल्यार एक प्रोटीन बरें पॅकेज मेळटलें प्रोटीनाचें. होच कारबार अशें दिसता म्हाका. आतां इतले जे सेल्फ हेल्प ग्रूप आशिल्ले जे हे मिड डे मील हें करतात तेंची कितलेशी मेशिनरी जावं वेसल्स युटेन्सिल्स कितलेशे इन्वेस्टमेंट आसा तांचे. आतां हें जेन्ना तांच्या हातांतल्यान हें काडटा जाल्यार ती वाऱ्यार पडटली सगळी आनी वयल्यान तें वेस्ट सांगपा म्हळ्यार. आनीक आजच्या दिसा आनी हेंवूय आयकूं येता की आमी बायलांक चड हें करता म्हण प्रोमोट करपाक सोदता की सावथ गोवा टिकेट बायलांक दिवपाक सोदता म्हण. हें दाखोवपा तुमकां बायलां हे भाशेन सपोर्ट करता तुमी सेल्फ हेल्प ग्रुपा वाऱ्यार घालून. हे सगळे बंडलां सांगपा म्हळ्यार हे BJPचे फोटोवपाचेच खबरो सगळ्यो. हांव डिमांड करता सांगपा म्हळ्यार हें कित्याक सामकें रिथींक जावचो हेजेर आनी सेल्फ हेल्प ग्रुपां परतून कन्सिडर करचें. शॉर्टकमिंग्स कितें आहा जाल्यार त्या डिपार्टमेंटान ताजेर हें घालपाक जाय, प्रॉपर सुपरविजन आसपाक जाय. सुपरविजन तुमी करना आनी मागीर तांचो फॉल्ट काडटा तुमी आनी सामकें तांकां वाऱ्यार उडोवपाक सोदता. हांव सामकें क्लियर कट म्हजो चार्ज तुमकां भुरग्यांक प्रोटीन दिवपाच ना. तुमकां स्वताचो प्रोटीन कशे भाशेन जमा करचो हो तुमचो चड व्हडलो हेतू आहा. हो म्हजो डायरेक्ट चार्ज गव्हर्मेंटाचेर. हुंवारा सावन सुरक्षताय मेळची दिवचल न्हंयच्या धडेचेर पिराची कोंड ह्या वाठारांत राखणें वणत बांदतात. उटंगराच्या पावसा वेळार न्हंय भरतकीच पिराची कोंड ह्या वाठारांत उदक भायर फुटून कुशीकच्या घरादारांनी घुसता. त्या वेळार लोकांचेर हावळ येता. मात राखणे वणटीक लागून ही समस्या आतां सुटावी जावपाक मजत जातली. उदका स्त्रोत खात्या वतीन बांदपी ह्या राखणे वणटीच्या कामाचेर 75 लाख रुपया खर्च येतलो अशी माहिती दिवचलचो आमदार चंद्रकांत शेटयेन दिली. बुधवारा ह्या कामाचो शुभारंभ केल्या उपरांत आमदार उलयतालो.
800 कोटींनी म्हाका जर फायनान्शियल फूल पावर दिल्ली 8,000 कोटी हे बिचोलीन हाडपाक हांव तयार आसा आनी सगळी चकाचक बिचोली करपाक तयार आसा. सध्या 800 कोटीची कामां चालू आसा आनी हे सगळे कोणामुळे जाता? आमचे बरे ऑफिसर्स आसा, तुम्ही प्रेस रिपोर्ट आमकां सपोर्ट करता, आमचे कावन्सिलर लोक आमकां सपोर्ट करता म्हणून. आतांच ह्या कामाचेर आमी अरावंड 75 लाख आमी मोडटात तुका ह्या येद्याशा कामाचेर. आनी तुमी पळय ह्या कामाचो फक्त फ्लड प्रोटेक्शन वॉल जातले आनी जर पयशे जाले तशें हांगा व्हडले फॅमिली ना, तरी सरकारान सिरियस आसा. हेचो अर्थ आमचे जे डबल इंजीन सरकार आसा ते बारीक बारीक गोश्टीक हे आसा. 2 घरांक काय बेनिफीट मेळना तरी आमी हे आसा. नाजाल्यार दरासण क्रायटेरियाज असतात. एक जर खंय रिटेनिंग हॉल बी घालपाक जाय जाल्यार मिनिमम 10 घरां जाय न्ही आमकां, बरोबर न्ही? केपी आसा आमच्या बरोबर, साहेब आसा, म्हणजे हे तुमकां सगळे सब्जेक्ट वायज सांगता. आमी इनस्पायट ऑफ दॅट वॉज अ टेक्निकल हीच आसलो तरी फक्त कित्याक काडला तर रातचे जशें आमच्या निरंजना सांगलें उदक येता आनी आमकां प्रत्येक मनीस आमकां इम्पॉर्टंट आसा मतदारसंघांतलो. सो आजचें हें काम आमचे WID बरें करून घेता, तांकां बऱ्यो शुभेच्छा. तुमकां हांव अजूनय रिक्वेस्ट करता ह्या माध्यमार कोणाच्या अजूनय कामां जर अडकली जाल्यार घेयात, कितकेशेच फायली प्रोसेसीस आसा. कदाचित आतां फायनान्स ना जाल्यार मागीर जातले, पण केन्ना ना केन्ना तरी जातले. एटलिस्ट फायल आमी प्रोसेस करून रेडी दवरा, हें एक लोकप्रतिनिधीचें काम आसा. रिटर्निंग हॉलाचें काम जे खूब वर्सां पासून जावंक नासलें आनी आमचे दोतोर येयल्या उपरांत तें जालें. तेका लागून आमच्या पयलीं थावे म्हारा दोतोराची वर्सां जर पावस येयलो रे येयलो काय लोक हे भिवन रावताले, म्हणजे भिजानासले केन्ना आमच्या घरान उदक येत काय म्हणून. आनी हे दिवकाराच्या घरान आनी ती फुडें रावता त्या लोकांच्या घरान रातच्या आमोरे फातोडेर उदक किचनान बीन भरताले. आनी दोतोरान आमचे हे फॉलोअप घेवन स्वता फोन करून पर्सनली विजीट करून आमचे CP जावं आमी सगळ्यांनी फॉलोअप करून एकदां आयचे कामाचो आमी सुवारंभ करता. गोंय काँग्रेसीची सांजे काँग्रेस प्रभारी मणिकराव ठाकरे हांच्या फुडारपणा सगळ्या विरोधी पक्षांबरोबर खासा बसका जातली. लोकसभेची रणनिती थारावपा खातीर आप, गोवा फॉरवर्ड, राष्ट्रवादी काँग्रेस, शिवसेना ह्या सगळ्या विरोधी पक्षां वांगडा आयज सांजेर गोंय काँग्रेसीची ही म्हत्वाची बसका जातली. काँग्रेसीच्या ह्या बसके खातीर RG पक्षाकूय आपोवणें दिल्ल्याचें कळटा. लोकसभा वेंचणूक आतां बेगिनात जावपाची आसा. काँग्रेसान सुद्दां आपली तयारी करपाक सुरू केलेली आसा. काँग्रेस पक्ष तांचो आजून एकूय कॅन्डिडेट जाहीर जाल्लो ना. जाल्यार आयज एक म्हत्वाची अपडेट्स आयिल्ली आसा, ती म्हटल्यार काँग्रेस प्रभारी माणिकराव ठाकरे आयज गोंयान उपस्थितीत रावतले आनी तांच्यांनी आयज सांजची एक बैठक दवरल्या. ती म्हटल्यार सगळे जे विरोधी पक्ष आसा तांचे बरोबर तांची बैठक आसा आनी ही बैठक जाल्या उपरांतूच कितें तो निर्णय आमकां आमच्या मुखार येतलो. जाल्यार आयज जी बैठक जावपाची आसा ती म्हत्वाची लोकसभा वेंचणुकेचेर जावपाची आसा आनी सगळे विरोधी पक्ष म्हणजे गोवा फॉरवर्ड, आप, मागीर शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी, सगळे जे विरोधी पक्ष आसा तांचे बरोबर आयज ही म्हत्वाची लोकसभा वेंचणुकेचेर बैठक जावपाची आसा आनी ही जी बैठक आसा ती सांजच्या वेळार म्हणजे माणिकराव ठाकरे काँग्रेस प्रभारी जे आसा ती बैठक घेतली आनी सगळ्यां बरोबर डिस्कशन जाल्या उपरांतूच आमकां फुडली जी अपडेट्स आसा ती मेळटली. ताचेच बरोबर गोंयान जो इंडिपेंडंट एक RGP पक्ष आसा तांकां सुद्दां म्हणजे तांच्यांनी इनवायट दिलेलें आसा की ह्या बैठकीक तांच्यांनी सुद्दां आपली उपस्थिती लावची. जाल्यार आयज काँग्रेस पक्षान ही बैठक दवरल्या आनी सगळ्या विरोधी पक्षाक घेवन आयज ह्या बैठकीत डिस्कशन जातले लोकसभा वेंचणुकेचेर. जाल्यार फुडल्यो ज्यो अपडेट्स आसतल्यो त्यो आमी तुमच्या मुखार घेवन येतली. त्या म्हणसर पळयत रावात गोमंतक TV. रेंट कार ही सेवा फकत गोंयांतूच न्हय तर पुराय संवसारभर चलता. तेन्ना राज्यांत वाडपी अपघातांचो प्रश्न सुटावो करपाक रेंट कार ही सेवा बंद करप हो उपाय आसपाक शकना. स्पीड गव्हर्नर बसून अपघातांचेर नियंत्रण हाडूं येता अशें विधान येरादारी मंत्री माविन गुदिन्होन केलां. I think this is all over the world, rent a car, not only in India or in other states, and it's not peculiar to Goa to just ban it. I think that is not a solution. Solution is have rent a car, limited cars, and have it with speed governors. If there is something better than that, we will consider it if it is there on the table. Right now there is nothing.
गोंयच्या भाजप सरकाराक आमच्या जीवनदायिनी म्हादय परस कर्नाटकांतले 28 MP चड महत्वाचे, देखून आयज मेरेन म्हादय वांटोवपा खातीर सरकारान कठोर पावलां उबारिल्लीं ना असो आरोप गोवा फॉरवर्डाचे फुडारी आनी फातोर्डेचे आमदार विजय सरदेसायान केला. म्हादयचेर जी हाऊस कमिटी कॉन्स्टिट्यूट जाली ती ताजी पयली आनी लास्ट मिटींग फेब्रुवारी 2023 जाल्ली, म्हळ्यार 1 वर्स जावन गेलें आनी अजून मेरेन हाऊस कमिटी 12 मेंबर हाऊस कमिटी म्हादय इश्यूचेर जी कॉन्स्टिट्यूट केल्ली ती मिटिंगूच जायना. हें हांवें एसेंब्लीन रेज केल्लें आनी एसेंब्लीन रेज करतना सगळ्या गोंयकारांच्या मनान काळजान जो भंय आहा की BJP सरकाराक 28 MP कर्नाटकांतले चड इम्पॉर्टंट आमचे 2 MP परस आनी आमचे जीवनदायिनी परस हो भंय हांवें व्यक्त केल्लो. तेन्ना म्हाका मंत्र्यान आनी सरकारान सांगिल्लें की आमी रोखडेच हे म्हयन्याचे एंड म्हळ्यार गेल्या म्हयन्याच्या एंडाचे पयलीं आमी हाऊस कमिटी कॉन्स्टिट्यूट करतले. अजून मेरेन ताजी हाऊस कमिटीची मिटींग जावंक ना आनी आतां म्हाका दिसता ती लोकसभेच्या इलेक्शनाचे पयलीं जावपाची ना. म्हणटकर जो भंय गोंयकारांच्या मनान आसा की सरकाराक आमचे गोंयचे BJP सरकाराक कर्नाटकांतले 28 आमदार आमचे जीवनदायिनी परस चड इम्पॉर्टंट हो भंय म्हाका दिसता खरो जावंक लागला. आनी आज मेरेन म्हादय खातीर सरकाराचे कठोर स्ट्रॉंग कसलो कितें स्टेप कांयच आमकां दिश्टी पडना. एक फक्त पिटिशन या आज न्ही फाल्यां अशें आवियाड जायत आहा आनी फुडें पडत आहा आनी जें आतां ऑगस्टान लागिल्लें आहा तें घेवन सरकार रायट टायमाक रावला म्हणून सरकार सांगता. आतां रायट टायम म्हळ्यार खंयचो टायम, when the time is gone will it be the right time हो म्हजो सरकाराक प्रश्न आहा. आनी हांव तांचे कडेन हात जोडून मागता की आमची जीवनदायिनी आमची लायफ लायन राजकारणा खातीर तुमी सॅक्रिफायस करूं नाका. भुरग्यांनी इंग्लिशी वांगडा कोंकणीचें गिन्यान घेवप गरजेचें. हालींच जाल्ल्या नोकर भरती आयोगाच्या परीक्षेत 900तलीं फक्त 17 भुरगीं नापास जाल्या. नापास जाल्लीं भुरगीं बिगर गोंयकार आसात अशी माहिती मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान दिली. तशेंच नवीन शैक्षणीक धोरणा अंतर्गत दर एका शाळेत संस्कृत शिक्षक नेमतले अशें मुखेलमंत्र्यान सांगलें. मंगळारा कला आनी संस्कृती संचालनालयात जाल्ल्या भाशा पुरस्कार भेटवण आनी पुस्तक विमोचन सुवाळ्यात मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हे मुखेल सोयऱ्याच्या नातान उलयताले. आज मराठी, कोंकणी आणि संस्कृत खूप बरें दिसता की संस्कृत क्षेत्रात सुद्धा गोंय सारकेल्या राज्यांतल्यान आमी मराठी आणि कोंकणी दिताच, नो डाऊट. ही पयली पासून आमी मराठी कोंकणी आमच्यो दोन्ही भास आणि ह्या भासा खातीर सदोदीत म्हणजे साहित्य क्षेत्रात काम करपा खातीर प्रमोट केलात. बट संस्कृत भाषा ही भाषा आजकाल आमचे बरेचसे स्टुडंट्स म्हणजे लँग्वेज म्हणून घेवपाक लागल्या, ती शिकपाक लागल्या. इन लॉंग रन हांवें म्हटलां की फुडल्या येता त्या एड्युकेशनल हितून संस्कृत टिचरूय बी स्कुलांत दिवपाचें आमी थारायलां आनी जेणे करून संस्कृत वाचन, संस्कृत लेखन हेंय भुरग्यांचें वाडटलें आणि ज्या पद्दतीन उरलेल्या लँग्वेजी खातीर ती सपोर्टीव लँग्वेज आसतली. संचालनालय आपल्या अंतर्गत येवपी वेगवेगळ्यो गजाली म्हणजे भाशा लँग्वेज संवर्धन करपा खातीर जे आमी म्हणटा खूब मोठ्या प्रमाणात आमी प्रमोशन करीत आसा. विशेष करून कोंकणी लँग्वेजच्या प्रमोशना खातीर आज आमकां नवीन तरणाट्या भुरग्यांची गरज आसा आनी ते तरणाटे भुरगे फुडें येवचे हांव कळपा खातीर म्हणून सुद्दां मुद्दामून आयज म्हाका ह्या प्लॅटफॉर्मा वयल्यान उलयता की पयले फावटी स्टाफ सिलेक्शन कमिशन ह्या हातूंतल्यान आमी कोंकणी पेपर सब्जेक्ट म्हणजे MCQ क्वेश्चन्स विचारपाक सुरवात केली. पयलीं आयज पर्यंत कोंकणी भाशा ही कंपल्सरी ही केन्नाच डायरेक्ट एग्जामीन येवंक नासली. पयलेच फावटी स्टाफ सिलेक्शनान येयली आनी 900 भुरग्यां पैकी सांगपाक खूब बरें दिसता की फक्त 17 भुरगे फेल जाले. म्हणजे सगळे जाण पास जाले जेणे करून तांकां कोंकणी बरी वाचूंक येता आनी फेल जाल्यार तेंची हांवें नांवांय पळयलीं कोण आहा काय म्हणून हे पळय जाल्यार तांची नांवां सरनेमां पळयल्या उपरांत दे आर नॉट ओरिजिनली गोंयकार. म्हणून तर हांवें कित्याक सांगलें की बरेच जाण आमी म्हणजे गोंयकार भुरगे सरकारी जॉबांनी कशे येतले जाल्यार स्टाफ सिलेक्शन जो प्रोसेस सुरवात केला तो स्पेशली तांकां ती इन फ्युचर आत्तां आमी फक्त MCQ सुरवात केल्या. इन लॉंग रन जाल्यार कोण आनीकूय प्रमोट जावपा खातीर बरोवपाकूय कोंकणी वेवस्थीत दिवपा. आतां फक्त ऑब्जेक्टिव्स आशिल्ले आमी ताका म्हणटा इन लॉंग रन ते बरोवपाचे जर आसत ते बरोवचे पाकूय शिकचें पडटलें. त्या खातीर म्हणजे फक्त 17 भुरगे जर सोडले जाल्यार 900 पैकी 900 भुरगे हे त्या पेपरात पास जाले. पण आनी एक बरी गजाल आसा की 100% मार्क्स जेका पडटा ऑटोमॅटिकली ही इज गेटिंग द प्लस पॉयंट.
कारण 4 पेपर जर असले जाल्यार कोंकणीत 10 पैकी 10 पडपी भुरग्याक ऑटोमॅटिकली जर बाकीच्या सब्जेक्टान जर एक 5 मार्क कमी पडले आसत जाल्यार हे 10 पडल्या कारणान तो भुरगो फुडें वता. म्हणून कोंकणी लँग्वेजीचेर जोर दिता आसतना आमी स्टाफ सिलेक्शनान तेय प्रमोट करपाक सुरवात केला. म्हणजे ज्या अर्थी साकोर्डेची रगाडा न्हंय प्रदूषित जाल्या. सध्या पंचायत थळाव्यांक शुद्ध उदक दिवपाक अपयशी थारिल्ल्यान थळाव्यांनी स्वखर्चान उदकाची सोय केली. PWDच्या अभियंत्यान केल्ल्या विधानाचो थळाव्यांनी निशेध केलो. फुडल्या 24 वरां भितर शुद्ध उदकाची पुरवण करूंक ना जाल्यार पंचायतीचेर आनी PWD कार्यालयाचेर घागर मोर्चा व्हरतले म्हणून थळाव्यांनी शिटकावणी दिल्या. गोंयांत सध्या अपघातांचे सत्र सुरूच. मंगळारा धारगळे जाल्ल्या भिरांकूळ अपघातात सिंधुदुर्गातल्या एकल्याक मरण आयिल्ले. आता 24 वरां भितर दुसरो अपघात. बुधवारा सकाळी कासारवळणे वाठारात 2 दुचाकी मदीं समोरासमोर टक्कर. ह्या भिरांकूळ अपघातात एक्टिवा चलोवपी कळणे दोडामार्गाची सुजाता सातार्डेकर ह्या चलयेक आगताक मरण आयले. जाल्यार दुसरी दुचाकी चलोवपी हरमलचो फैजर फ्रांसीस मास्करेनेस हो तरणाटो गंभीर जखमी जाल्ल्यान ताका उपचारा खातीर हॉस्पिटलांत दाखल केला. ह्या अपघाताचो फुडलो तपास सुरू आसा. ही मुलगी सुजाता सुरेश सातार्डेकर, गरीब घराण्यातली मुलगी, मोपा एअरपोर्ट कामाला असते तिथं. रात्री नाईट ड्युटी करून ती आज घरी चालली होती, पण अकस्मात म्हणजे काही जे घडलं आहे ते एकदमच सगळंच विस्मय टाकणारं आहे. खरं तर ओव्हरटेक करण्याच्या नादात असेल किंवा काय, पण त्या रस्त्याचा पण विषय बघितला तर रस्ता पण तेवढाच तिथं खराब आहे आणि वाहनांची वर्दळ पण एवढी आहे या रस्त्याला. त्यामुळे एका नाहक मुलीला आज आपला जीव गमवावा लागला. ह्या हायवेमुळे काल आपण बघितलंच आहे, काल पण मेन हायवे नॅशनल हायवेलाच काल असंच एका युवकाने आपला जीव गमावला होता. त्यामुळे खरं तर ही माझी एवढीच विनंती आहे की काहीतरी त्या ह्याच्यामध्ये त्या रस्त्यासंदर्भात शासनाने कुठेतरी गांभीर्याने याबाबत लक्ष द्यावं, जेणेकरून हे नाहक जे जीव गमावता येतात. कासारवांडे ती खूप दुर्दैवी आणि खूप वायटाची गोष्ट आसा आणि हेका चड करून आमचो सरकार जबाबदार आसा. कारण काय तर थंय न्हू एक खड्डो पडलो आसलो आणि त्या खड्ड्याक जेन्ना ओवरटेक करीत आसले तेन्ना ओवरटेक करतना मातसो खंय तरी झिगझाग जाला आणि तो भुरगोय आमचो आसा पुरतोच आसा. ताका लागून म्हाका अशी गोश्ट ही घडटा न्हू. पयर काल एक सुक्या कोणा एक्सिडंट जालो ही असोच जाल्लो आसा. तर म्हाका दिसता आमच्या आमदारांनी हेचेर बरें गंभीर लक्ष दिवचो, आमच्या मुख्यमंत्र्यांनी लक्ष दिवपाचो. राष्ट्रीय महामार्ग 66 पेडणे तालुक्यातल्या ह्या हमरस्त्याचेर जायते फावटी अपघात जाता आणि जायत्या जाणांचो बळी गेल्लो आसा. कालच ह्या राष्ट्रीय महामार्गाचेर एक दुचाकी महाराष्ट्रातलो ताका अपघात जावन तो ठार जाला. त्याच्या उपरांत आयज सकाळी मोपा एअरपोर्टा वयल्यान कामाक वचपी महाराष्ट्रातली एक चली MH078T1150 ह्या गाडयेंतल्यान ती कासारवाणे वाठारान वयताली आणि सकाळी दुसऱ्या एका गाडयेक दुचाकी गाडयेचेर धडक दिवन कदाचित लोक थंय पळयताले सांगताले की ह्या चलयेन ओवरटेक केली आणि त्या दुसऱ्या एका दुचाकीचेर धडक दिली आणि चलयेची त्या गाडयेचेर इतली जबरदस्त धडक आशिल्ली. चलयेन हेल्मेट घातलेले तरी लेगीत अपघात जावन ती जागीच ठार जावपाची घटना घडलेली आसा. जायत्या वाठारात जायत्या वेळार अपघात जातात. काही नागरीक युवक किंवा जे वाहन चालक असतात ते वाहन चालक जे वाहतुकीचे नियम असतात ते नियम पाळिनात. कांय जण जर आमी पळयले जाल्यार राष्ट्रीय महामार्गाचेर किंवा खंयच्याय रस्त्याचेर पळयले जाल्यार हेल्मेटय घालिनात ना. गोमंतक टीव्ही खातीर कासारवळणेच्यान निवृत्ती शिरोडकार. हे आशिल्ले टी टायम बुलेटीन. मेळया गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक. पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.